आरजीपीचे एसटी विंग प्रेसिडेंट प्रेमानंद गावडे, उसगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट तसेच आरजीपी एसटी विंग मेंबर निलेश गावडे। 2 दिसा पयलीं आमी पळयले की एक कॅबिनेट डिसिजन जाले आनी पियुष गोयलान तो कॅबिनेट मिनिस्टर आसा त्यांनी एक अनाउन्समेंट केले आनी प्रेस रिलीज केले आनी तेजेर गोंय भाजपा सरकारान पेडे वाटले, मागीर आनंद उत्सव केले आनी कितें कितें तरी केले आनी हितून खूब कितें कायद्याची गजाली आहा ते इन डिटेल सांगपाक आनी कशें हे डबल इंजीन सरकार आमकां फटयता, ट्रायबल्सांक गोंयच्या एसटीन कशें फटयता ते आयज तुमकां आमी सारकें दाखयतले। तेज्या पयल्यान फाटीं जे 5 फेब्रुवारी जे असेंब्लीचेर मोर्चा जालो, मागीर सगळे पार्टीचे डेलिगेशन घेवन आनी सीएमाच्या कॅबिनान आमकां एक सीएमान एश्युरन्स दिले आनी सगळे आमचे ते एक्झिक्युटीव मेंबर्स आनी ट्रायबल लिडर्स आनी सगळे आम आदमीचे पार्टीचे लिडर्स, मागीर गोवा फॉरवर्ड, मागीर काँग्रेस आनी बाकी सगळे आसले रेजिडेंट्स आनी आमचे एसटी लिडर्स आसले, एसटी एमएलए आसले, सीएम आसलो। तेंच्यांनी सांगलें की डिलिमिटेशन कमिशन एक कन्सेन्सस डिसिजन जालें की एसटी रिजर्वेशन करपाक 2027 आमकां एसटी रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक 2024 ताचो कोड लागच्या पयलीं डिलिमिटेशन कमिशनाचे नोटिफिकेशन येतलें म्हणून अशें आमकां एश्युरन्स मेळ्ळें आनी ते एश्युरन्स जातकीर 2 सिरीज ऑफ दिल्ली मिटींग जाल्यो। पयलीं तेंची मिनिस्टरां कडेन मिटींग जाली आनी मागीर जो आमचो होम मिनिस्टर अमित शाह तेजे कडेन मिटींग जाली 23 तारीख, मागीर 23 फेब्रुवारी ती मिटींग जाल्ली आनी 23 फेब्रुवारी ती मिटींग जावन नेक्स्ट डे जेन्ना सीएम कुमारजीओ इनॉग्रेशन करपाक गेलो तेणी एक बायट दिल्ली की होम मिनिस्टरान कॅबिनेट डिसिजन घेता सांगला बेगीच्या बेगीन आनी रेजोल्युशन पास करून डिलिमिटेशन कमिशनाचे नोटिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन जो येवपाचो 24 इलेक्शनचे पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट येवच्या पयलीं आमकां डिलिमिटेशन कमिशनाचे नोटिफिकेशन मेळटलें आयदर थ्रू ऑर्डिनन्स ऑर थ्रू डायरेक्ट नोटिफिकेशन। हे नोटिफिकेशन जशें जम्मू एंड काश्मीर आनी बाकीच्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्सांक मेळटा तशें आमकां नोटिफिकेशन मेळटलें म्हणजे एसटी रिजर्वेशन आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रोसेस स्टार्ट जातलो कित्याक डिलिमिटेशन कमिशन एक इंडिपेंडंट बॉडी, तेका सरकार लागना, तेका गव्हर्नमेंट लागना, तेका कोड ऑफ कंडक्ट लागना, ते एक स्पेसिफीक पर्पजा खातीर आसता। जेन्ना ते पर्पज फुलफील जालो मागीर ते भायर पडटा, ते एबॉलिश जाता। ते सोडून काल म्हणजे शुक्रार आमकां न्यूज मेळ्ळी की कॅबिनेटान एक रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 तुमकां फाटल्यान जे दिसता हे बिल इतले एक पेजीचे प्रेस नोट आमकां आउट जालो आनी हे बिलान कितें कितें सांगलां आनी कशें कशें हे बिल आमकां रिजर्वेशन मेळटलें काय ना तें आतां आमी डिस्कस करया हेजेर आनी हेजेर आनंद उत्सव जालो की अशें दाखयलें बीजेपीन की आमकां एसटी रिजर्वेशन आतांच मेळ्ळें, मात तशें ना। जे तूं डिटेल्स पळोवंक गेलो अशें दिसता की 2027 आमकां एसटी रिजर्वेशन कशेंच मेळपाक ना। हे कित्याक तें तुमकां सांगता। नेक्स्ट हे बिल आसा 2024 बिल। आतां हो कायदो न्हू, हो एक्ट न्हू आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां नेक्स्ट जो लोकसभा सेशन जातलो म्हणजे आतां जे पार्लमेंटरी इलेक्शन जावन ते सेशन जातलो, कोणाचो गव्हर्नमेंट येतलो ते आमकां खबर ना, मोदीच येतलो काय खबर ना, कॅबिनेट येत तितलें काय खबर ना। सो हे प्रेस नोटान बरयलां की नेक्स्ट जो पार्लमेंट सेशन येतलो आफ्टर लोकसभा इलेक्शन तेन्ना हे बिल प्लेस जातले, मागीर ते बिल प्रेसिडेंटाक वयतले आनी मागीर तो कायदो जातलो। आतां ह्या बिलाचे जे आमी हायलायट केले 5 सॅलेंट फिचर्स आसा ते फिचर्स म्हळ्यार कितें, हे बिल जातकीर एक सेन्सस कमिशनर म्हणून अपॉयंट जातलो। तो सेन्सस कमिशनर 2001च्या नंतर जो सेन्सस जाला आनी तेच्या फुडें तो कितें एसटी पॉप्युलेशन आसा एक तो आपलो परत सर्वे करतलो, परत सेन्सस करतलो आनी कितले पॉप्युलेशन आसा एसटींचे ते आयडेंटिफाय करतलो आनी तेगेर तुम्ही पळोवन सेकंड लाट जे आमी वयर हायलायट केला फर्स्ट ते म्हणटा की सेन्सस कमिशनर विल सुपरसीड ऑल प्रिवियसली पब्लिश्ड फिगर्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग प्रोफेशनल रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स। म्हणजे हेच्या पयलीं जे शेड्यूल्ड ट्रायब्स ते कितें पॉप्युलेशनाचे सेन्ससचे जे फिगर्स आसा फॉर एक्झाम्पल 2001 आमी 1,33,000 आसले
ते सुपरसीड करतले आनी नवे सेन्सस नवे फिगर्स येतले. मागीर सेकंड हाफ म्हणटा इलेक्शन कमिशन विल मेक अमेंडमेंट टू डिलिमिटेशन एंड पार्लियामेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2008. एक इलेक्शन कमिशनान ऑर्डर पास केली म्हणजे खंयचे कॉन्स्टिट्युशन आख्खे ऑल ओव्हर इंडियन खंयचे कॉन्स्टिट्युशन कितली सिटां रिजर्व जावपाक जाय ते एक ऑर्डर आहा. ताका हे बिल एम्पावर करतली ECI अमेंड करपाक आनी मागीर रिएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणजे रिएडजस्टमेंट करतले म्हणजे 40 आहा ते कॉन्स्टिट्युएन्सी 45 जावंक शकता 45 ते 50 जावंक शकता. तिसरो ते म्हणटा की जे सेन्सस कमिशनर रिवाइज पॉप्युलेशन करतले त्या आधाराचेर ते रिवाइज पॉप्युलेशन ते इलेक्शन कमिशनर डेटा धाडटलो त्या आधाराचेर ते रिएडजस्टमेंट करतले आनी आर्टिकल 170 आनी 330 अंडर आमकां ते रिजर्वेशन दितले. म्हणजे ते वर्ड यूज करता रिएडजस्टमेंट म्हणजे आमी समजपाक जाय 40 कॉन्स्टिट्युशन आहा ते 40 ते 45 जावंक शकता 50 जावंक शकता अशें तेंच्यांनी ह्या बिलान मेन्शन केल्लें आसा की जो सेन्सस आमकां रिवाइज पॉप्युलेशन फिगर मेळटलो. The election commission shall take into consideration the revised population figures and readjust the legislative assembly constituency having regard to article 170 and 332 of the constitution and section 8 of delimitation act. मागीर very important वो चौथो जो आहा तो very important आसा लक्षात दवरपाक जाय की readjustment करच्या पयलीं इलेक्शन कमिशनाक rules frame करपाक जाय. For the purpose of readjustment of legislative assembly constituency, the election commission of India shall determine all procedures. A specified report padan all procedures and it will have certain powers of civil code. म्हणजे act जातकीर इलेक्शन कमिशनाक पावर्स मेळटले त्यांचे सेपरेट रूल्स येतले आणि मागीर हे सगळे जातकीर मागीर खंय ना खंय आमकां ST रिजर्वेशनाची मेळपाची शक्यता आसा. हे सगळे जावपाक आमकां तरी दिसना की 2027 पयलीं हे जातले. पयलीं आमकां लक्षात दवरपाक जाय की हे बिल असेंब्लीन इंट्रोड्यूस जातले काय ना तो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. कित्याक आतां काय लोकसभाचे पार्लमेंट काय आतां सेशन ना फुडलो गव्हर्नमेंट हो कॅबिनेटाचो येतलो पियुष गोयल आसतलो लॉ मिनिस्टर आसतलो मोदीत हे इंट्रोड्यूस करतलो मोदीत हे पास करतलो कोण करतले ते आमकां कित्याक हे बिल आसा. सो आमी कितें मागलेले नेक्स्ट आमी कितें मागलेले नेक्स्ट फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता एक नोटिफिकेशन आसा. आमी सिंपल मागलेले की 2020 हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक डिलिमिटेशन कमिशन सेटअप केल्लें. हांव वयलो वता इन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट. सेंट्रल गव्हर्नमेंट hereby constitute delimitation commission for the purpose of Jammu and Kashmir, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. हे आता 2020 पडले कोणी केले सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि जेन्ना आमची मीटिंग जाली सीएमाकडे आमी आमचे डेलिगेशन तांकां अश्युरन्स शेक दिले की डिलिमिटेशन फॉर द पर्पज ऑफ गोवा जशें जम्मू एंड काश्मीर आणि एका कालावधी नॉर्थ ईस्ट स्टेटान केलें तशें अशें काडटले आयदर नोटिफिकेशन वे ऑर टू ऑर्डिनन्स फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मग ते सोडून तेंच्यांनी हे एक पीस ऑफ पेपर हे A4 पेपर कित्याक अजून कायदो जाल्लो ना अजून प्लेसूच जावंक ना एनेक्टूच जावंक ना हो सद्या एक पीस ऑफ पेपर आनी इट इज एन आय वॉश आमकां जर दिसता. आतां फुडलो तुमी पळोवंक दिता फाटल्यान आता हे व्हेरी इम्पॉर्टंट हे खंयचोच आमचो बीजेपीचो ST लिडर आनी आमचो ट्रायबल मिनिस्टर हे केन्नाच आमकां सांगना. कित्याक सांगना ते तांकां तुमी विचारपाक जाय. हो आसा RGIचो रजिस्ट्रार जनरलचो एक सर्कुलर रजिस्ट्रार जनरल सर्कुलर तितून कितें आहा तुमी 33rd तुमी पळोवंक थर्ड गोवा म्हणून बरयला आनी टोटल पॉप्युलेशन ऑफ गोवा बरयला तितून 13 लाख तेन्ना आशिल्ले आनी STचें पॉप्युलेशन बरयला 23,000 आनी टोटल पॉप्युलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स 1,33,156. हो सर्कुलरान 2001 STचें पॉप्युलेशन आसलें 1,33,756 आनी तसं डिस्क्लेमर केला की द शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राइब पॉप्युलेशन फिगर्स आर एज पर 2001 सेन्सस. म्हणजे ऑलरेडी सेन्सस केल्लो आसा जे सरकार म्हणटा की आमची पॉप्युलेशन ना हे ऑलरेडी सेन्सस केल्लो आसा. सो आमी कितें म्हणटा आमचो डिमांड सिंपल आसलो पॉलिटिकल रिजोल्युशन आमकां बेगीनचे बेगीन जाय तेज्या पयलीं जो प्रोसेस आसा प्रोसेस कित्याक डिलिमिटेशन कमिशन सेटअप करपाक जाय आयदर बेस्ड ऑन दीस हे पॉप्युलेशन नाजाल्यार तुमी नवे पॉप्युलेशन नवो सेन्सस करा 2011चे पॉप्युलेशनाक नवे कितें करपाक येते. सो आमी हे सगळे डॉक्युमेंट्स हे सगळे जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तेजे अंडर मारलेले. बट तरी पूण आमकां हे मोदी की गॅरंटी जे म्हणटा पळय सीमान खाला म्हटलें की हे मोदी की गॅरंटी 2027 आमकां ही इलेक्शन मेळपाची ट्रायबलांच्या खातीर मोदी की गॅरंटी. सो आमी म्हणटा की हे जे कितें बील हाडला ते गोंयकारांक गोंयचे ट्रायबल्सान
फटोवपाचे, मागीर ट्रायबलांक बिके लावपाचे, ट्रायबलांक रस्ते काडपाचे, हेच मोदीची गॅरंटी. गोंया खातीर हे ट्रायबलां खातीर हीच मोदीची गॅरंटी की ट्रायबलांक परत परत रस्त्यार आंदोलन करपाक, भीक मागपाक, आपल्या रायटा खातीर झगडपाक ही जी मोदीन आपली गॅरंटी दिला. आणि ताकाच लागून आमकां दिसता की आमी तेन्ना शॉक जाले की जो ST मोर्चा तेंच्यांनी पेडे खावयले, गोविंद गावडे तानावडेक पेडे खावयले, CMक पेडे खावयले. म्हाका प्रश्न आहा गोविंद गावडे आनी तानावडे, वो गोविंद गावडे जेन्ना ST मेंबराक एक ST कमिशनर आहा तेका कापपाक वयतालो, तेका कापपाची धमकी दितालो, तेन्ना तुमी पेडे कित्याक खावंक ना तेजे? तेन्ना तुमी इंटरनल मॅटर म्हणून ओगी कित्याक रावलो? 2013 वो आनी नेक्स्ट लेटर आनी एक ऑर्डिनन्स जशें आतां हे बील आसा, हा डिफरन्स तुमकां सांगता, हे आतां बील आहा रिएडजस्टमेंट बील 2024, तशेंच रिएडजस्टमेंट बील ऑलरेडी 2013 दाखयल्लें आहा, येयल्लें आसा. 2013 ऑलरेडी बील हांव वाचता, द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अँड शेड्यूल ट्रायब्स इन पार्लियामेंटरी अँड असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड ऑर्डिनन्स 2013 वो ऑर्डिनन्स येयलो ऑलरेडी येयल्लो आसा आनी एनेक्ट जाल्लो असेंब्लीले पार्लियामेंट. 2013 ते 2024 पर्यंत तवडकरान एक आवाज कित्याक काडूंक ना? 2012 तुम्ही आंदोलन केलं, तेन्ना काँग्रेसच्या अगेन्स्ट तुम्ही आंदोलन केलं, तेन्ना 2012 तुम्हाला जिखून येयलो, तेन्ना तूं ट्रायबल मिनिस्टर आसलो, तेन्ना हेगे तुम्ही इम्प्लिमेंट कित्याक करूना? कित्याक हे ऑर्डिनन्स आसले ते फक्त गोंया खातीर नासले, आख्या इंडिये खातीर. 2013चे हे ऑर्डिनन्स आतां लॅप्स जाल्ले आसा. सेम दिना आतां बील काडलें 2014चे. तर 2013 ते 2014 ते 2024 कोण आसा? 10 वर्सां कित्याक लागली तुमकां पेडे खावपाक? हो म्हाजो सिंपल आसा, 10 वर्सां हे डबल इंजीन सरकाराक पेडे खावपाक कित्याक लागली? इतले सगळे आसतना आनी तो मडगांव वयता आनी आनंद उत्सव करता, तो म्हणटा आमची सगळे ट्रायबल एरियांनी वयतले आनी आनंद उत्सव. तेजो आनंद उत्सव आमी कशे काडटले? जशे आमी पंचायत चलो अभियान एक्सपोज केल्ले, हे आनंद उत्सव करता पळय, वाड्या गांवांनी जसो जसो ट्रायबल मेळटा तसो RGP स्ट्रॉंग आसा, RGPचो ST विंग स्ट्रॉंग आसा. आनी दुसरो मुद्दो म्हणल्यार आमी मागलेले आनी युनियन मिनिस्टर एश्युरन्स एक दिल्ले, सीएमांनी दिल्लीचो येवनूच ते सेम सांगलेले. मात मोदीक अशें कितें जालें की हे चेंज जाले. तुमी कळपाक जाय मोदी पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट गोंयांत खूब जाले. जेन्ना फर्स्ट जेन्ना हांगसर CM मिनिस्टराक मेळपाक गेलो तेन्ना आनी एक ग्रूप जे ST लिडर्स, ते थोडे ST लिडर्स स्वताक समजता, तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स दिली आनी चॅलेंज केली सरकाराक की विदीन 48 आवर्स जेन्ना CM बीन दिल्ले आसले, विदीन 48 आवर्स आमकां रिजर्वेशन जाय, डायरेक्ट रिजर्वेशन, म्हणजे डिलिमिटेशन कमिशन ना, आर्टिकल 81 नाका, आर्टिकल 170 नाका, 332 नाका, काय ना, डायरेक्ट आमकां नोटिफिकेशन दी, फायनल नोटिफिकेशन दी, अल्टिमेटम दिलो. मागीर परत CM येयलो, CM परत CM होम मिनिस्टर मेळपाक सेकंड टायम गेलो. तेंच्यांनी कितें सांगलें, आमकां तुमची हे केलां, त्या ग्रुपान कितें सांगलें की आमी आतां आझाद मैदानाचे हंगर स्ट्रायक करतले म्हणून, आनी तो हंगर स्ट्रायक अजून चालू आसा. तर हितून आमचो आरोप आसा, हितून आमचो डायरेक्ट आरोप आसा की जे आमकां एश्युरन्स मेळपाचे आसले ते हेंचे जे लिडर थोडे ग्रुप सेपरेटली जो जाला तांकांच लागून हे BJPन आमचे आपलो जो हे आसा पळय जे डिसिजन आसा ते चेंज केला. आनी अशें दिसता की BJPनूच हांकां प्लांट केला काय हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता. कित्याक युनियन मिनिस्टर तशें एश्युरन्स दिता की डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन हाडटलो, CM येवन सांगतात ते, मागीर अशें कितें जालें मोदी कितें जालें. आनी तेंच्याय आमी काडले, तेंची प्रेस कॉन्फरन्स पयली, प्रेस कॉन्फरन्स तेंचे एक बायट केली, ती म्हणपाक लागली की RGP जे थोडे लिडर्स आहा म्हणपाक लागले RGP B टीम आनी जे मोर्चा जालो, ज्या मोर्चाक लागून आमकां एश्युरन्स मेळ्ळे, ज्या मोर्चाक लागून आमचे जे डेलिगेशन आहा ते गेले, की पुलिसांनी आमकां अलाव केलें वचपाक की थंयसर पर्यंत मेर्शे जंक्शन ते आमकां ब्रिजा पर्यंत आमकां अलाव केलें. आनी सेम अशीच मिटींग आमी आझाद मैदानान घेतलेली आनी थंयसर आमकां दिवंक ना. सो आमकां सिंपल ताका विचारपाक जाय त्या लिडराक, जेन्ना 144 लागलो थंयसर 144 लागला आसतना आमी ती चॅलेंज घेतली. सगळे मिशनाचे लिडर्स आहा, हांव नांव घेवन सांगता, मिशनाचे लिडर गोविंद शिरोडकर आयज थंय खंय आसा आझाद मैदानार, ॲडव्होकेट जॉन फर्नांडीस मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन तो खंय आसा आयज, सुरेश पालकर थंय खंयसर आसा, रवींद्र गरीब थंय खंयसर आसा. हे सगळे जे 2 वर्सां झगडटाले ते अंडर एकूच बॅनर आसले, मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन
इन्सल्ट केल्लो आसा तांकां तेणी बीजेपीची टीम मॉडेल आनी तसो आम आदमीचे पार्टीचे आसले तसे काँग्रेसीचे आसले गोवा सगळे सीमाचे कॅबिनेट आसले आनी तेंचो डिसिजन म्हणजे ते सगळे बी टीम जाले आनी तूं येतो हे तूं खंय आसलो तुझे दिदी कडसून तुवें ब्रेकअप केलो मागीर रिक्षान बसून तुवें सपनां पळयली आनी आतां कोणाच्या हातीचेर हात तुवें धरला हें आमकां आयतारा पर्यंत कळटलें कोणाच्या हातीचेर तुवें हात धरला तें आमकां आयतार पर्यंत कळटलें आनी ताकाच लागून तिणें आयतारा कितें एक मिटींग आपयलें पळय मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनासून आमकां जितली नॉलेज आसा तेंच्यांनी सगळ्यांचे लिडर्सांनी रिजायन केल्ले आसा आनी सेपरेट ग्रूप केला हेंच्यांनी डिवायड ट्रायबलांक हो ग्रूप करता रेव्होल्युशनरी गवर्नन्स करिना आमी मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा तांकां सपोर्ट केला तेंच्यांनी पयर काल मडगांव प्रेस घेवन तेन्ना केल्ला की हेंच्यांनी हेंचे डिमांड्स आहा ते डिफरंट उरता हेंचो विजन आहा डिफरंट उरता आनी अनऑर्गनायज सगळे वयता दुसऱ्या दिशेन वयता सो खंय ना खंय हेजो फायदो डायरेक्ट बीजेपीक जाता आनी बीजेपीक जाला म्हणून बीजेपीन आमकां ए फॉर पेपर धाडला असलें आमचें नोटिफिकेशन कार्ड जालें आमी जेन्ना आमचें डेलिगेशन केलें असलें नोटिफिकेशन कार्ड जालें हें कितें काडलें तुमकां कितें गरज लागली तुम्ही दाखवून दिले की ट्रायबल सेपरेट ग्रुप आपले पर्सनल पॉलिटिकल करियर घडोवपाक थोडे लिडर थंयसर रावला आरजीपी नाल्यार आरजीपी एसटी विंग ते कंडेम करता की समाजाक तेंच्यांनी यूज करचे न्हू तर तुमकां खरेंच पडलेलें आसा जाल्यार थंयसर तुमी फुडार रावतले आहले 144 आमी ब्रेक करून थंयसर घेतले भायल्यान पुलिसांक आमी नाचायले आनी पुलीस थंयसर आसले आमकां हाडोवपाक फुडें मागीर बॅरिकेड्स मोडले आमी तेंचे दोरयो मोडले आमी अशें ना की पुलिसांक सोडून दिले आनी तेंकां तूं बी टीम म्हणटा तूं खंय लुकलोलो हांव एक एग्जांपल दिता फॉरेन सुरेश पालकर एडवोकेट जो गांवकुवे तो प्रेसिडेंट आहा तो थंयसर हँडिकॅप तो ताका चलपाक जायना सारकें तरी पूण तो थंयसर येयलो तो आमकां प्रोटेक्शन तो तुज्या पर्यंत तो चलत येयलो तूं सोशल मिडियार एक्टीव आसता तूं पोवन तुजें रगत कशें सडचोंक ना अशें तूं म्हणटा मरे तुजें तें पोवन रगत कशें सडचोंक ना जेन्ना आमची बायलां चलता तूं कित्याक ना खंय रिक्षान लुकून रावलो तूं आनी बाकीचे लिडर्स आसले ते पयले आसले आनी जेन्ना मात तेन्ना पळय म्हणजे तू बीजेपीची बी टीम कोण बीजेपी सपोर्ट कोण करता आमी बीजेपीच्या अगेन्स्ट उलयता आमी हे कोणाची टीम हे कितें तुमकां रोखडेच कळटले आनी आमचो जे आहा हेजेर क्लॅरिफिकेशन मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आहा जो उलगुलान मुवमेंट आहा तो इतली 2 वर्सां तेंच्यांनी चलयला तेंचे कडेन आमचें डिस्कशन चालू आहा ते हेजेर कितें आहा तें 2 दिसांसून आमी तिका सांगला ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी तेंचेर डिस्कस करूनच घेतला आनी ती फाल्यां ते 2 दिसांनी ते आउट करतले की ते आमच्या वांगडा आहा काय ना कित्याक हो स्मॉल ग्रूप आहा हे दाखोवंक सोदता की आमी एक ना म्हणून आनी तेजोच फायदो बीजेपीक पडटा हांव निलेशा कडेन मागता की निलेशान मातशें सांगचें की ग्रावंड टू डोर कॅम्पेन नाजाल्यार मिशनान तूं कसो पार्टिसिपेट केला आनी कशो मिटिंग्स ते अटेंड करतालो निलेशान मातशें सांगचें आमी जेन्ना डोर टू डोर स्टार्ट करताले मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर्म जाल्या उपरांत डोर टू डोर स्टार्ट केलें हांव गांवकुवे फेडरेशनाचो उसगांव ब्लॉकाचो जनरल सेक्रेटरी आनी ह्या नात्यान आमी जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसलें तेका एसटीची 16 संघटना जी आसा त्या संघटनांनी सपोर्ट केल्लो तेतून हांव गांवकुवेदाचो आसल्या कारणान हांवूय त्या मिशनांत इनवॉल्व जालो आनी डोर टू डोर आमी करताले आमी घरान भोंवले लोकांक कन्विन्स करून लोकांक मिटिंगेक आपयल्यार सांजचे आनी हो जो काल भाशणां हे सांगता की आपल्यान मिटिंगो केल्या आनी तुवें केल्या मिटिंगो पूण लोकांच्या दारान आमी जर गेल्या लोकांक कन्विन्स आमी केल्या लोकांक एक्सपिरियन्स आमी दिले आनी हाडले तुमी फुकटची भाशणां ठोकल्या रे आमी जेन्ना डोर टू डोर करता काणकोण गेले आमी हांव उजगांवचो पूण काणकोण वचून डोर टू डोर केल्लें थंय वचून लोकांक जेन्ना आमी हाडटा हो खंय हो शंकर पौजी घेवन थंय हे करता व्हिडिओ काडपाक समाजाचें करपाक गेले मरे आमी थंय तूं आनी दुसऱ्याक आनी कित्याक थंय इनवॉल्व करतालो म्हणजे तुजो कितें हिडन अजेंडा आसलो आमकां पयलीं कळयलो मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेजे मिटिंगो जेन्ना जाताल्यो तेन्ना हांकां सांगलेलें आमचें गांव आसा 360 वाडे आसा आमचे एसटीचे जाल्यार 360 वाडे जर कवर कर कित्याक आमची टार्गेट आसली सगळ्या आख्या गोंयान कवर करपाची जाल्यार आमकां फास्ट ट्रॅकार मिटिंगो करपाच्यो आसल्यो हांव तांकां सांगलें आतां मिटिंगो घेतल्या म्हणटा ते कितें 70 मिटिंगो घेतल्या म्हणटा पूण तेंच्यांनी एक्चुअली मिटिंगो घेतल्या 45 to 50 मिटींग घेतल्या हेच्या वयर तेंच्या मिटींग घेवना कित्याक तेंच्या मिटिंगाक हांव इनवॉल्व आसतालो
आनी तेका हांवें सांगलेलें फास्ट ट्रॅकार मिटींग व्हरया, प्रोजेक्टर जाय जाल्यार हांव दिता, आमी अरेंज करता, स्क्रीन आमी अरेंज करता, टीम आमचे कडेन आसा, आमचे कडेन भुरगे आसा, लिडर्स आसा, आमी जाता तितले हें करुया, टीमी वाडोवया आनी हें करुया. पूण हेंकां तें करपाचें नाजाल्यार कारण कितें आसा, हो रामा काणकोणकर हेका ह्या मिशनाचो एक एजेंडा जो की ह्या लोकांचो डेटा घेवन खंय तरी सायडीक पळोवपाचो, आनी तेणी तेंच केलें आयज. तेणें कितें केलें, सगळ्या मिटिंगां आपूण इन्वॉल्व जालो, डेटा कलेक्ट केलो सगळो, आनी डेटा कलेक्ट करून आमचे लिडर्स जे सिनियर लिडर्स आसा, गोविंद शिरोडकर, मागीर जॉन फर्नांडीस, हेंच्यांनी सांगलें आमी येता म्हणून मिटिंगाक. तर अवेरनेसाक तुमी येवपाची गरज ना, हे रामा काणकोणकर आनी रुपेश वेळ तेंच्यांनी तांकां सांगलें तुमी येवं नाका. आता हे एलिगेशन घालतात ते मिटिंगां येयना, पूण तुमी सांगला हे सिस्टमॅटीक वेन तेंच्यांनी हो जो मिशन पॉलिटिकल जो ग्रुप आसा तो ग्रुपाचो डेटा सगळो आपल्या हायजॅक केला. तेंचो जो व्हॉट्सएप ग्रुप आसलो तो व्हॉट्सएप ग्रुप तेणें आयज तेणें गोवा ट्रायबल न्यूज म्हणून कितें तरी केला, सगळो हायजॅक केला आनी आमचे सगळे रायट जे आहले पळय एडमीन रायट सगळे काडून दवरले आनी आपल्या कडेन सगळो रायट दवरलो. आयज सगळो ग्रुप डेटा आख्या गोंयचो जे मिटिंगो जाल्या तो डेटा सगळो ह्या रामा काणकोणकर आनी रुपेश वेळीपान किंवा हेंच्यांनी थंय हायजॅक केल्लो आसा. हेंच्यांनी आमी सांगलेलें ज्या खूब कडेन आमकां येयल्लें की बाबा आमच्या वाड्यार मिटींग जावपाक जाय, येया, आमी येता थंय, पूण तुमी मिटींग स्टार्ट करा, आमच्या वाड्यार येया. पूण आमी सांगता हेंकां की मिटींग घेवं जाय त्या वाड्यार, पूण हे थंय घेयनासले. हे मिशनाचे हेंच्यांनी डेटा चोरलो, सगळें चोरलें, आनी आयज जर पळयत जाल्यार मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक जे रामा काणकोणकर, रुपेश वेळीप हे रिजायन जाल्ले आसा. आयज ते मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो बॅनर यूज करता, ग्रुप जो आहा पळय तो यूज करता आनी मेसेज पासून घालता आसतना मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणून घालता. हेंकां कसलो रायट आसा? हे रिजायन जाल्या मुद्दम रामा काणकोणकरान डिनाय करचो नाल्यार रुपेश वेळीपान डिनाय करचो की आमी रिजायन जावना म्हणून. आतां हेंच्यांनी आमची मिटींग चालू आसतना आमचो मोर्चा जे आसा जावपाचो म्हण आमी केलो तेन्ना हेंच्यांनी दुसरो ग्रुप करपाक स्टार्ट केली. हेंच्यांनी सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग घेतली. सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग घेवन त्या लोकांक थंयसर हें केलें आनी ग्रुपार सगळ्या लोकांक भंय घालपाक लागले. ग्रुपार व्हॉट्सएप ग्रुपार सगळे हे घालपाक लागले मेसेजी की थंय गाडीच्या जावपाचा सेक्शन 144 लागले आसा. परत ग्रुपार ते हे घालताले मेसेजी कित्याक लागून की लोकांक विसरून ते फाटीं काडपाक. इतलो प्रयत्न हेंच्यांनी केल्लो आसा. हेंकां प्लांट केला बीजेपीनूच. आमकांय 100% एश्युरन्स हे शुअर आसा की कारण हेणी जे कितें केलें तें जर पळय सिस्टमॅटीक वेन केलें. आमगेले टीम हांगा वयतले आसली म्हणून कळ्ळें की दिल्ली डेलिगेशन वयतलें लागलें तेन्ना तेणी प्रेस घेतली. परत आमचे हे लेटर जे येयले हे म्हणजे सगळे तांकां खबर आसले. सगळे प्री प्लॅन तांचो हो सगळो तेंच्यांनी केल्लो आसा. आनी हो फक्त रामा काणकोणकर आनी रुपेश वेळी हेंच्यांनी हो आमचो मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ज्या ग्रुपाक 16 संघटनांनी सपोर्ट केल्लो ह्या 16 संघटनाच्या हेंच्यांनी जो डेटा चोरला. कारण ज्या जाग्यार लोकांक आमचे गेल्ले ते एक सगळे समाज जर एक जातलो बरें जातलें कितें तरी म्हणून गेल्ले तांकां ह्या लोकांक हेंच्यांनी पिशान काडल्यात. थोड्या लोकांक काडल्या पिशान आनी आयज तो मोर्चा थंय बसयला. हो आमचो समाजाचो मोर्चा ते बसल्या ते आमच्या समाजाचे लिडर म्हणटा पळय जे सगळ्या गोंयांक रिप्रेझेंट करता म्हणटा ते एक खंयचे संस्थेचे कोण आसा काय विचारपाचो पयलीं तांकां. ती खंयच्या जी 16 संघटना आसा ते 16 संघटना एक संघटना तेंच्या कडेन आसा काय विचारपाचें. म्हाका सांग तुमकां अशें म्हणपाचें की रामा काणकोणकर म्हणटा तो रामा काणकोणकर सारकिले कांय घटक आसा तुमच्या एसटी समाजांतले तांकां लागून हे एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन बी ना ते आजून मेरेन पास जावना अशें तुमकां म्हणपाचें आसा ना. ते डिबेट करतात जे पळय तुमी सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स पळोवपाक जाय. जेन्ना आमकां सीएमान असेंब्लीन एश्युरन्स सगळे पार्टी आशिल्ले पयलीं कॅबिनेट एश्युरन्स दिले आनी मागीर असेंब्लीन एश्युरन्स दिले की ऑल पार्टी डेलिगेशन वयता. फर्स्ट डेलिगेशन वयतकीर तेंच्यांनी सांगलें की अमित शाह मेळोना फर्स्ट डेलिगेशन. मागीर तेंच्यांनी ऑटोमॅटीक प्रेस घेतले की आमकां 48 आसन दुसरेंच कितें जाय म्हणून रिजर्वेशन जाय म्हणून रोखडें. आमी कितें मागताले की डिलिमिटेशन कमिशन पयलीं सेटअप करूंक जाय तेजें नोटिफिकेशन मागताले तेच फक्त तेमी दुसरोच घातले.
म्हणजे त्यांच्यानी त्या ग्रुपान दाखवून दिले की एसटी समाज डिवाइड असा म्हणून अशी ते नासले ऍक्च्युली त्यांचे तुम्ही पळय असेल कितले मेंबर थंयसर आसा कोणूच ना थंयसर प्रेझेंट पण माझो प्रश्न स्पेसिफिक आसा रामा काणकोणकर म्हणून त्यांनी नाव घेतले तो मनीस आसा ताका तसल्या मनशाक लागून हे अजूनही तुमचे अचीव जावपाक तशेंच आमकां दिसता की बीजेपी हितून फायदो पडटा आणि त्याच्या पयलीं असे लिडर्स खूप जाल्ले आसा ज्यांनी समाजाचे जे आतां एमएलए जाल्ले आसा आणि ह्यो आपल्याक कितें तरी म्हणटा तेणे टर्म डिझायन केल्या पॉलिटिकल कितें आपल्याक तो म्हणटा आणि तो तशें आमकां तेका दिसता की तेच्या खातीर तो मायलेज घेवपाक सगळें करता म्हणजे रामा काणकोणकर पॉलिटिकल हे घेवपाक सोदता पोळी बसपाक सोदता आपली हेचो फायदो तेकाच लागून तो तसो मुवमेंटाक नासलो आणि त्यांनी एक तूं ते रिपोर्टरान तेका क्वेश्चन विचारले की जो मोर्चा आसा त्या मोर्चाक तूं कित्याक नासलो कित्याक तो म्हणटा आपण इतले मिटिंगे घेतल्यो आपूण पयलींच्यान आसा आपूण इतले वरना मोर्चा जेन्ना तो खबर आहा मोर्चा आख्या खाजरानी लोक मोर्चाक तूं कित्याक तो म्हणपाक लागलो की इट इज अ स्ट्रॅटेजीक डिसिजन बाबा कसली स्ट्रॅटेजीक सो मडगांव मिटिंगे गेला मिटिंगेचे पयलीं खंयसर मिटींग आसपाचें खंयसर प्लेस आसपाचें खंयसर बसपाचें कोण जेवण दितलो कोण कितें घातलो कोण स्लोगन दितलो कोण प्रेसा कडेन वयतलो कोण पुलिसां कडेन वयतलो डेलिगेशन कोण सगळी स्ट्रॅटेजी आमी केला बसून तूं खंय आसलो जशें की सांगला की तो रिक्षेन बसून लुपोन आसलो हितून कळटा की तो खंयचे तरी कोण ताका तरी फाटल्यानच्यान पुश करता मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आहा तेणी काल प्रेस घेतलेली पण तेणी हे क्लॅरिफाय करूं ना तेणी ह्या बाबतीन की हायजॅक जाला म्हणून तुम्ही क्लॅरिफाय करता आरजी क्लॅरिफाय करता और कित्याक लागून तुम्ही कित्याक क्लॅरिफाय करता मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आहा एडवोकेट जॉन फर्नांडीस ताणें क्लॅरिफाय करूं नाका हे मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन जर काल तुम्ही प्रेस सारखी आयकत जाल्यार एडवोकेट सुरेश पालकरान म्हटलेलें की आम्ही जे मागता आणि जो दुसरो ग्रुप आसा ते डिफरंट मागता आता कित्याक तेंच्यांनी रिजायन जाल्यार कित्या कारणाक खातीर तेंच्यांनी ऑफिशियली अजून ते आउट करूंक ना आमचे कडेन डिस्कशन चालू आसा मात आमकां जेन्ना कळ्ळें की ते रिजायन जाल्यार आनी समाजाक यूज करतात आमचें कर्तव्य आसा की जे लिडर्स जे समाजाक यूज करून एमएलए जाता तसले लिडरांक फुडें काडपाक जाय आनी समाजाक यूज करूंक ना आमी तो आउट मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन तेणी फुडें काडून सोडून तेणी कित्याक ते अजून कित्याक फुडें तेच तुका सांगता की मोर्चान पॉलिटिक्स आमचें डिस्कशन चालू आसा आयज सकाळी तुमचें डिस्कशन केलां ते बेगीनच्या बेगीन ते करतले कित्याक सांग तेन्ना रिजायन करता तेन्ना जशें की सांगलें थोडे डॉक्युमेंट्स आसता डेटा आसता अकाउंट्स आसता ते पयलीं आसता रिजर्वेशन ते हँड ओवर करूंक जाय मे बी ताका लागून ते डिले करता आसतले मात ते बेगीन आमकां तेंच्यांनी सांगलें की बेगीनच्या बेगीन ते आउट करतले तुवें म्हटलें की ती 16 संघटना पळय ती एकटोय तेंच्या वांगडा ना कळ्ळें तुका पूण ही 16 संघटना आतां आसा पळय ती हेजे डिसिजनाक सपोर्ट करता ते अपोज करता हेजेर तुमचो कांयच ना प्रोसिजर म्हणजे हेजे काल नोटिफिकेशन काडला तेका आमी अपोज करता नाका आमकां तेच सांगता तुमी हांव स्ट्रायक करता पळय तेजेर तुमचो निश्चित हांगा स्ट्रायक करता ते कितें म्हणटा की तांकां फायनल नोटिफिकेशन जाय की आतां फाल्यां कोड लागता न्हू 10 तारीख 9 तारखेक तिंका हे जाय कितें रिजर्वेशन आमकां कितें रिजर्वेशन आमकांय जाय मात ड्यू प्रोसेस तो प्रोसेस आसा पळय पयलीं डिलिमिटेशन कमिशन छाडटा अशें डिलिमिटेशन कमिशन हें नोटिफिकेशन जशें जम्मू आनी काश्मीराक हें केलां डिलिमिटेशन कमिशन आसामाक केलां तशें जाय हें बील नाका आमकां हें बील बेश्टें हें बील केन्ना पास जाता आमकां खबरूच ना आनी ते सेन्सस कमिशनर हे कितलीं वर्सां लागता आमकां खबर ना सो बीजेपी आनी हे जे कोणी आहा ते आमकां पिशान काडटा अशें तरी आमकां दिसता 25 मेक तुम्ही असलेले लोलया मैदान पण पळय आमी म्हणल्यार आरजीपी डायरेक्टली नासली आरजीपीचे निलेश गावडे रिप्रेझेंट करताले आणि प्रेमानंद गावडे आसलो निलेश गावडे जशें सांगला वर्किंग कमिटीन मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन प्रेमानंद गावडे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स पॉलिटिकल रिजर्वेशन आरजीपी डायरेक्टली सपोज हांव म्हाजे तुका पर्सनली हांव कित्याक इंटरफियर जावना कित्याक हांव ऑफिस बेरर पार्टी करतना अशें दिसूंक जालें की आरजीपीचो मुवमेंट ते दिसूंक जालें आनी इनिशियली म्हणून आमी ते अवॉयड केल्ले म्हणून हे आमचे आरजीपीचे भुरगे पयलींच्यान आसले तुमची राष्ट्रीय कम्युनिटी जर इतली जर सगळ्या कम्युनिटीज आसा 16 कितले म्हणटात 16 ते कम्युनिटीज जर इतले तरेन जर म्हणजे प्रकर्तेन हो मुद्दो जर घेता धरता जाल्यार कांय लोक अजूनही रामा काणकोणकरा वांगडा कित्याक खातीर ते उपोशणाक बसता इतलो ते म्हणजे तेंचे तुमची जी अष्टी कम्युनिटी आसा तेंचेच निशेध कित्याक करना बाबा तुमी अशें कित्याक करता काय तेच आमी आतां चालू केलां तेंचेर डिस्कशन चालू आसा जशें की सांगलें की 2-3 दिसांनी कित्याक रेजिग्नेशन तेंच्यांनी दिलां म्हणटा ते म्हाका दिलां अशें आमकांय तेंच्यांनी सांगलां ऑफिशियली दिलां मात तेजो प्रोसेस आसता अकाउंट हँडल हँड ओवर करपाक जाय कितें डेटा कितें आतां तेणी कितें सगळें हायजॅक अशें कळना की फूल जो डेटा व्हॉट्सएप ग्रुप अरावंड 30 ग्रुपान तेणी हायजॅक केला आनी तो डेटा अरावंड 8,000 लोकांचा तुम्ही त्यांच्या एसटीच्या सपोर्टान तुमचो कॅन्डिडेट ठेवयतले ना बॉयकट डिसिजन जो आसा ती कितें आसता तो एक स्ट्रॅटेजी आसता सरकाराचेर प्रेशर घालपाचें बॉयकट म्हणल्यार बॉयकट पण इजिली बॉयकट इलेक्शन्स करना हेतून जर करतलो जाल्यार तुका
सिस्टमान येऊनच करचे पडटा. सो बॉयकॉट तर आमी तर ऑलरेडी आमच्या प्रेसिडेंटांनी क्लॅरिफाय केलं की बॉयकॉट इलेक्शन आम्ही जाल्यार करचे ना, आनी कॅन्डिडेट घेवपाचे तो प्रश्नच येयना. मागीर तुमी एसटी समाजा वांगडा कशें कशें दाखयता तर आम्ही आज कारण तेंच्यांनी त्या प्लॅटफॉर्माचेर सांगलेलें आता तो डिसिजन ना 25 मे झाले. 25 मे 5 फेब्रुवारी कितें डिसिजन जालें कन्सेन्सस सीएमाचे त्या डिसिजन की डिलिमिटेशन कमिशन आमकां जाय. डिलिमिटेशन कमिशन कित्याक जाय? डिलिमिटेशन कमिशन एकदा सेटअप जालें जाल्यार सरकार बी ताका लागना, ताका गव्हर्नमेंट बी ताका लागना, ताका कोड ऑफ कंडक्ट बी लागना. ताका ते इंडिपेंडंट बॉडी एसटी सेन्सस करतले, डिलिमिट करतले एरिया आनी मागीर ते रिजल्ट करतले. ना पूण ह्या हितून ह्या सगळ्या एपिसोडान हांव इतलेंच गमन येता की तुमी एसटीचेच वाट लावन उडयता म्हणून न्हू. नाही तुमी एसटी आम्ही सर्टन ग्रुप एसटी म्हणले जाल्यार मिशन जेन्ना हे ग्रुपिझम तुमच्या पळय ग्रुपिझम जेन्ना जाता ग्रुपिझम कांयच ना. 16 पॉलिटिकल रिझर्वेशन तेंच्यांनी 2 वर्सां पयलीं एक सोसायटी हे सोडा म्हणटा पळय तुमच्या भितरूच तुमची डिव्हिजन काय ना, डिव्हिजन इंटरनल सॉर्ट आउट ते इंटरनल सॉर्ट आउट करून जायना म्हणून तिथे रिजायन केला न्हू. आता तुका सांगता मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आहा पळय तो तसोच आसा. तितून काय तूं हे ना. जे थोडे लिडर्स आहा पळय तांकां आवडनासले एक कितें जायनासले फुडें त्यांनी एजेंडा डिफरंट आहा तेंच्यांनी सेपरेट केला आनी व्हडलो ग्रुप काय तोच क्वेश्चन कोतून तुका येता मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन हे केन्ना फुडें येतले आनी केन्ना क्लॅरिफाय करतले. आतां पळय आतां कितें आहा थिंगा चल्ला हे चल्ला तेंचो आनी तिका सगळे काँग्रेसचे लिडर वयता आनी कोणाचे लिडर सगळे वचून तांकां मेवता. पूण मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन ओगी आहा म्हणून हितून कशें गमता की खरेंच ते तेंकां सपोर्ट जशें ती सांगला की थोडे डॉक्युमेंट्स आनी डेटा तेंच्यानी हँड ओव्हर करपाचे आहा तेंच्यांनी तांकां लिगल नोटीसूय धाडलो अशें आमकां आयकून येता. सो तो ताका लागून ते रावला. सो आमी हे माध्यमाचे मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन डिमांड करता की आनी भाऊ एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन आहा तेंची जेन्ना मिटींग जातली तेंच्यांनी हो बेगीनच्या बेगीन एक्सपर्टायट करचें आनी तेंचें कितें आहा ते आवट करचें. सो सादो आनी सिंपल क्वेश्चन. समाज फुटना हो रामा फुटलेलो आसा म्हणजे तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलोच आसा जो राम मनीस आसा तो फुटला समाजांतल्यान. समाज बरोबर आसा सगळे. हे ॲडव्होकेट जॉनान सांगला की तो फुटला म्हणून. फुटला म्हणून त्यांनी रेजिग्नेशन दिलं म्हणून भायर सरलो न्हू तो ऑटोमॅटिक. रेजिग्नेशन दिलं म्हणून भायर रेजिग्नेशन हे तुम्ही आतां तुमकां हांव एकूच हांव पोतून सांगता आरची तुम्ही उलयता पूण मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन तेणी उलोवपाची गरज आहा की बाबा तेणी रिजायन केला म्हणून त्या मिशनाचो पार्ट आसा क्लॅरिफाय करता. आमी हे माध्यमाच्यान तांकां अपील करता की बेगीन तेंच्यांनी म्हणजे तुका म्हणपाचें की रामा काणकोणकर इज द मेन कल्प्रिट बिहायंड मेन कल्प्रिट रेजिग्नेशन दिलें म्हणटा खंयचे संस्थेचे ताणें रेजिग्नेशन दिलें ही जावं तो त्या संस्थेचो परत बॅनर यूज करून तुमच्या वांगडा 16 संघटना पूण तेणी ना तो आता मिशन पॉलिटिकल ना तुमकां क्लॅरिफाय प्रेसांनी हे लक्षात धरपाक तो कितें करता आपण त्यांच्या वांगडात आहा म्हणून सगळे वांगडात आहा मग मिशनाचो बॅनर ना उद्भवनाचो बॅनर ना जेन्ना मिडिया रिपोर्ट्स येता पळय मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन इज कंडक्ट इन आझाद मैदान तशें येता तेजेर ते क्लॅरिफिकेशन दिना. ती संघटना बसल्या ती एक संघटना बसल्या अशें मिशन म्हणून बसोंक ना न्हू थंय. ना मग ते फायदो मिशनाचो